मोगाचे न्हू तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. हे मीस यूट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां सहकार दिल्ले आसात. फिलोमिना पायस आनी कुटाम कुलशेकार, स्टॅनली डिकुन्ना आनी कुटाम बज्जोडी, रिचर्ड लविना आनी रिशॉन पिंटो पालदने, क्विंटस डिसोसा आंजलोर हांच्या तेसा ओपसोत आयच्या मिसा वेळार मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता हांव. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोवंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन मोनान कळत्या काळजान कुटुंबास पेरिता. महिमा तुजी सदा संतोषान गायता. उद्या तुझे आयकूंक आशेता. जिन्येंते पाच्या कृपा मागता. जिविताच्या उंड्या गत्रेता. सस्नीक जिवीत दी म्हूण परता. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोवंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन मोनान कळत्या काळजान कुटुंबास पेरिता. महिमा तुजी सदा संतोषान गायता. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. क्रिस्त देव मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आज सांत थोमासाचें फेस्त करता. सांत थोमास जेजूच्या 12 आपोस्तलां पैकी एकलो. जेजू पुनर्जिवन जावन दिश्टी पडलेल्या वेळार तो थंय नातुरलो आनी ताणें सांगलें, आपडल्या शिवाय ताच्या गायंत हांवें बोट घाल्ल्या शिवाय तो पुनर्जिवन जाला म्हूण हांव पातयेना म्हणून. अशें क्रिस्तच्या पुनर्जिवनपणाक ताणें रुजवात दिली. कित्याक परतून दिश्टी पडलेल्या वेळार तो थंय आसलो, ताणें ताका रुजवात दिली. आनी तोच आपोस्तल भारताक आयलो आनी देवाचो वांजेल ताणें परगट केलो. देवाक आमी अर्गां दिवया. ताचे मुखांत्र देवाची क्रिस्ताची सुवाता आमच्या गांवांक आयली. हे मीस भेटयतात सेलीन डिकुना आपणाच्या जल्म दिसाच्या उडासाक, हेरल्ड पिरेरा परतून जल्म दिसा उडासाक, आनी जुलियाना डिसोजा बऱ्या भलायके खातीर आनी डिसोजाच्या आनी कुटुंबाच्या सणांच्या, लॅन्सी मोंतेरो, रिता फेर्नांडीस बऱ्या भलायके खातीर, आरुण डिसोजा, ऑस्टिन डिकुना खातीर, जेसी रेगो, म्हयन्याच्या मिसन जेनेट सोनिया डिसोजाच्या, थॉमस रॉड्रिगस टॉयसना खातीर, रिचर्ड वास मरणाचो 3रो वरास हें ताच्या उडासाक, स्टेला मोरास प्रेसिला डिसिल्वा खातीर, तेरेजा रोज फिलिस रेगो हाच्या खातीर, ह्या तेसां खातीर आनी आमच्या तेसां खातीर आमी ह्या मिसा वेळा मागया. आमी भेटोवचें बलिदान सुरेस्पर देवा माणच्या खातीर आमची बदकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो नांव सारून सांगता. मोनाचें तोंडांत पसरून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदां संकार होये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससांच्या जिविता पावो. आमेन. Somia kaklu, somia kakutkar, somia kaklu, somia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, somia kaklu, somia kakutkar, somia kaklu, somia kakutkar. Mahima deva unsargi ani shanti tacha istan somsari सर्वस्परा देवा सर्गींचाराया सर्पद्वेदान देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोरवय बाबा पासून आम्ही तुका वाद करता सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकरास पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा की देवा बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा भाग्यवान दमदता समासाच्या परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दायन मानून घे तुझ्या पुताची शिकोवन घेवंक आमची काळजां उगड आनी भावार्थाक आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तुमचो आमचो भावार्थ सांबाळ अशें भाग्यवान तोमासा बराबर जेजूक आमचो स्वामी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक तुमचो आमकां कृपा दी. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. Amen. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदींच तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रावादीक कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें आहा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका. जांचेशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका
कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडुपकार. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवो आसतलो. ताची अर्गां स्तुती कळनासता म्हज्या वंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्टां अनवरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतात ते संतोषभरीत जातात. तांची मोकामळां लजेन केदींच बाबानांत. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताच्या भक्तां भोवारी वेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सान पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, हेर जातीची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजे सोबें सहा नागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुनयादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. जेजू क्रिस्तस ह्या बंदप्याचो मुल्या फातर. ताचेर उबेरून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटांत मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगता, पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशीं बांदून हाडल्यां. देवाचें उतर हें, देवाचें ओडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमंताय तोमासा. पळय नासतना सतमंतले कितले बागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसो. जुआम परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सुम्या. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगता नाचलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेल्या किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले शिस्पत्यान घरा भितर आसले.
तोमास ही तांचे सांगात आसलो. दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांच्या मोदे घट्ट रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल, बेविश्वासी जायनाका बगा सतमान. तोळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं म्हाका सतमनताय न्हय. पळयनासतना सतमानतात ते कितले बागी. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज सांत तोमासाचें फेस्त जावन आसा. सांत तोमास 12 जाण आपोस्तलां पैकी एकलो जवळो म्हणटात तो. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, सर्वेस्परा देवान जेरामियासाक एक प्रवादी जावंक आपयलें आनी प्रवादपण करूंक फरमायलें. भियेलो तो, पाटी सरलो तो, पूण सर्वेस्परा देवान ताका बोळ दिलें आनी जेरामिया प्रवादीन प्रवादपण केलें. हाचेंतल्यान आमकां मेळचें सत कितें म्हळ्यार, हर एका मनशाक एक मिसांव देव दिता. हर एका मनशाक एक मिसांव दिता. एकल्याक कुटुंबाची आवय जावंक, आनी एकल्याक कुटुंबाचो बापूय जावंक, आनी एकल्याक मॅनेजर जावंक, आनी एकल्याक तोटान वावरूंक, एकल्याक धर्मीक जावंक आनी एकल्याक याजक जावंक. ही आमची सांतीपणाची सल्वसांवाची वाट जावन आसा. हें नैस काम तें मिसांव जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक संवसाराची सोडून करचें मिसांव दिलें. आपोस्तलांक वांजेल परगट करचें मिसांव दिलें. तशेंच आमकांय हर एकल्याक आमच्या जिणेच्या स्थितीर एक मिसांव आसा. तें मिसांव म्हूण आमी समजून घेवंक जाय. शिवाय बेश्टें आदाय पडचें काम म्हूण समजून घेवचें न्हय, आनी तें देवान दिलां म्हूण समजून घेवंक जाय. आनी आपकुशेन, उदारपणान, प्रामाणीकपणान तें करी जाय. हातूंत आसा आमचें सलोसांव आनी आमचें शांतीपण. घेताना आमकां बेदिस्त जावंक पुरो. खंयच्या त्या तरणाट्याक ह्या जग जावंक ह्या जग जाता तेन्ना धैर्य आसा, भियेता, कावज येता. खंयच्याय कामां हात घालतना इल्लें भें आसा. जेरामियासाकी जालें तशेंच. पूण आमचे सक्तीन तें करचें न्हय, देवाच्या सक्तीन तें करचें. आनी देवान जेरामियासाक तशेंच सांगलें. तर आमकां मेळचें मिसांव तें देवातान येवचें मिसांव म्हूण समजून घेवचो पयलो कायदो, आनी देवाच्या सक्तीन आपूण करतलो म्हणलें दुसरें कायदो, आनी प्रामाणीकपणान करचें तें तिसरें. ह्या आमी करचें कित्याक म्हळ्यार, दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो एफेसकारांक सांगता, आमी क्रिस्तच्या कुटुंबाचे सांदे जावन आसा. आमी क्रिस्तच्या कुटुंबाचे सांदे जावन आसा. आमी कातोलीक क्रिस्तांव. आमी पुय सभेचे सांदे जावन आसा. आमचे कुडीचे सांदे आसात हात, पाय, दोळे, कान इत्यादी. जर तर खंयचो एक सांदो आपणाचें काम करिना तर जाल्यार आमकां पावत्या पर्यंत जिवंक जाता गी, जायना. तशेंच आमी क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावन आसा. आमकां देवान जे मिसांव क्रिस्ताच्या कुटुंबा खातीर जावन आसा, पय सभे खातीर जावन आसा. वय हें चिंतप आमकां आसूंक जाय. एकली स्त्री आपूण बरी आवय जाता आसतना पय सभे खातीर ती वावुरता, वांजेल ती परगट करता. हें सत आमी समजून घेवंक जाय. शिवाय आपणें बरें रांदल्यार बरें जाता तितलेंच चिंतप न्हय, तें मोठवें चिंतप. उदारपणान आमी देवाच्या कामांत, क्रिस्ताच्या कामांत वांटेली जाता. हांवें ह्या तरान वांटेली जाय हें म्हजें मिसांव जावन आसा म्हूण समजून घेतल्यार भोव बरें. त्या दाळा आमचें काम सुबीज जाता, नाजूक जाता.
आमकां ते साल्वासांची कुरपा दिता. तशें जाल्यार साम थॉमसाच्या जिणेंत तो आपणाचो वावर करनासलो सुरेस्परा देवान जेजू क्रिस्तान ताका आपणाचो सीस आपोस्तोल जावंक आपयले. तो आपोस्तोल जालो, जेजू क्रिस्त सांगाता तो जियेलो. जेजू क्रिस्त कुर्सार मेलो, आपोस्तोल सगळे थंय गे पावले. कुसा तो मेलो जाल्यार परतून जिवन जालो. अप्रेंस पयले सांगल्या प्रमाणे परतून जिवन जाला आनी आपोस्तलान दिश्टी पडलो. पूण तो आपोस्तलान दिश्टी पडलेल्या वेळार थॉमस थंय नासलो. आयच्या वांजलांत आमी आयकलें. पूण थॉमस थंय आयलेल्या वेळार ते आपोस्तल सांगता, सोमी पुनर्जीवन जाला, आमकां तो दिश्टी पडलो, ताका आमी पळयलें म्हणून. कितें म्हणटा थॉमस? ताच्या हातांचे गायी पळोवन थंय म्हजें बोट घाल्ल्या शिवाय, ताच्या कडवळाचो गाय पळोवन थंय हांवें हात घाल्ल्या शिवाय हांव फुडें पातयेवचो ना. हय, पळया मनोभाव थॉमसाचो वैज्ञानीक मनोभाव जावन आसा. आमी कितें करता? कोणें कितें सांगल्यार पातयेता, कोणें कितें सांगल्यार पातयेता. वाऱ्यार आमची उतरां वेतात, पूण ताचें मूळ आसा की ताका म्हणल्यार आमी चिंतिना. पूण थॉमस पळया, ताच्या हातांचे गाय पळयल्ल्या शिवाय, थंय हांवें बोट घाल्ल्या शिवाय, ताच्या कडवळचो गाय पळयल्ल्या शिवाय, थंय हांवें हात घाल्ल्या शिवाय हांव फुडें पातयेना. तुमी कितें सांगा? जर तर आमच्या रगात जमकत आसना कोणें सांगल्या वेळार पातयेता आमी आनी प्रयोग करता हांव, कितले नंबर म्हूण वाचता हांव आनी ते दोळ्यांनी पळयता हांव आनी इतलेंच तितलेंच शुगर साखर आसा म्हूण सांगता हांव. आनी तो मातसो तितलें तशेंच चिंता पासलें ताचें. पूण सामाजीक संवसारीक वस्तूंनी आमी अशें करियेत. सर्गीच्या वस्तूंनी दैवीक संगतींनी आमकां तशें करूंक जाता की जायना. आमकां दोळ्यांक आमच्या दोळ्यांक सत दाखोवंक जाता, आमच्या मतीक सत दाखोवंक जाता. सामाजीक आमचे सैमीक सत मात्र शिवाय सैमवतें सत दाखोवंक जायना. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणल्यार सैमवतें सत. जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाला म्हणल्यार सैमवतें सत. तें ताच्या बोटांनी ताका देखूंक जायना, हातांनी ताका देखूंक जायना. भावार्थान ताणें पातये जाय, भावार्थान ताणें पातये जाय. तशें तसं देव थोड्यांक विसणाऱ्याक दिता. आमकां तें दिलां, देखून आमी क्रिस्तांव, आमी कातोलीक जावन आसा. आनी आयच्या वांजेलांत स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता, तुवें म्हाका पळयलोय देखून थॉमसा, तूं सत मानताय न्ही? सत हांव तुमकां सांगता, बागी ते पळय नासतना सत मानतात ते. आमी क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण पळोवना, आमी देवाचें जेजू क्रिस्ताचें दैवीक सैम पळोवना, पूण आमी पातयेता, आमी बागी जावन आसा. कित्याक न्हय आमच्या दोळ्यांक पातयेता, न्हय आमच्या समजोने पातयेता, बघा सर्वेस्परा देवाक पातयेता. आमच्या दोळ्यांच्या की आमच्या जानवायाच्या की सर्वेस्पर हजारांच्या हजार वांट्यांनी 6 जानेवारी जावन आसा, ताका आमी पातयेता. आनी ही पातयेनी हो भावार्थ आमच्या साल्वासांचे बुन्याद जावन आसा. वय थॉमसान बोब मारली, म्हज्या देवा आनी म्हज्या सायबा म्हणून. आनी देवान जेजू क्रिस्तान ताका तितलो भावार्थ दिलो की न्हयच जेजू क्रिस्ताचेर तो पातयलो, ताच्या पुनर्जीवनपणान पातयलो. बागार आपणाचो जीव समेत, रक्ताचो हर एक थेंबो समेत जेजू क्रिस्ता खातीर दिवंक तो तयार जालो. जर तर आमचो भावार्थ कटपा बरी बुन्याद आसा, ही जावन असलें जातालें आमचें परिवर्तन. क्रिस्ता खातीर आमच्या मिसावान कितें करूंक आमी तयार, कितें करूंक तयार, कितलें केल्यार आमकां पावचें ना, पावना म्हणली भोगणी येताली. जर तर क्रिस्ता थंय आमकां खरो भावार्थ आसा, आमी कितलें केल्यार आमी केल्लें कांयच न्हय म्हणली तर आमकां भोगणी येताली.
त्याच खातीर तोमास क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणांत स्वर्गारोहणा उपरांत भारताक आयलो. क्रिस्ताचो संदेश ताणें केलो. तो क्रिस्ताच्या जाग्यार पावलो, क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जालो आनी वांजेल ताणें परगट केलो. ताचें फळ जावन आसा कातोलीक क्रिस्त सभा, क्रिस्ताची सभा भारतांत, आनी आमी जावन आसा ताचें फळ. देवाक आमी अर्गां दिजय, तसले आपोस्तलाक भारतांत धाडलो म्हणून. देवाक आमी अर्गां दिजय, तसलो बावट ताका दिलो म्हणून. देवाक आमी अर्गां दिजय, तितल्या बावटान क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन भारतांत तो वावरलो, आमकां तो बावट दिलो. तर आमचें वावर कितें? तोच बावट आमकां दिला. तोमासान पळयलें जेजू क्रिस्ताक. आमी पळयनासतना पाती येता. आमकां पळोवचें भाग दिल्यार आमी पळयनासतना पाती येताले हांव. कितलो आमचो बावट गुंडगी तितलें जावन पावतलें आमचें उदारपण आनी आमचें मिसांव. कसलें चिल्लर मिसांवूय जावं दी, घरांत वावरचें, लिपोवन जियोवचें, कसलें मिसांव जावं दी, तें मिसांव जावन आसा. बावटाची बायले उद्गारणी जावन आसा. आनी क्रिस्ता खातीर चड आनी चड जियोवंक, क्रिस्ताचो बावट परगट करूंक, तेंच उदारपण सरस्व देव दिव आमकांय दिव दी म्हूण आमी मागया आनी हें बलिदान भेटोवया. आमेन. सतमंत देवा सर्वपदरा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्यार गर्भेत सांबाळलो, अवकार मेळटा जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस असले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तशेंच सामेलांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदरा देवाच्या उजव्याक बसला, तें तांचे आनी मेल्यांची मनसुबे करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बक्षाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. Undo gowanso waindakanso Bapa ditang tuga Ulung jenik ditong rasag nyaso Jibit labay mata Undo badlung ditay atmik potion Wine badlung ditay arutiban आशीर्वादून मोजे चालते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन उंडो गोवांचो वायकाचो बापा दिता तुका जितलून जेणे दितूंक रासग्याचो जिवीत लाभय म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद देवा मानता तशें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुवेंच दिल्ली ती देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदता भगेव तोमासा परी जेजू आमचो देव म्हणून वळखून ताका दिनवासांव आमची भेटवणी मानून घे आनी सर्व धर्मदूतांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताणें ताच्या प्रमाणे जियोवंक तुमचो आमकां कृपा दी. ह्या आमी कळटेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पददारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळ्या आनी सवतय
आमी तुका दिन वासूं फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणी गोवड्या तुजो हिंड तूं केदी सांडिनाय, पूण भाग्यवन दमदता वरवीं निरंतरी तो तूं राखताय. तुजी पय सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलाय आनी तुज्या हिंडाचे गोवळे तांकां नेमलाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सदाळ बारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi darbaranzo serves porto, Sagadi somsar bola tuja vaipavam, Unsargi tuka jai jai. Serves porace navi etata jai, Unsargi tuka jai jai. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मरलो, तो आपल्या शिजान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें रगात, पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bawartaso gut pagatuya. Jesu melo, Jesu jivan sala, Jesu novyan etolo. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणाचा आमी भक्तपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजान तावन दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखी प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हांव कारमडी देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन झुजाय तिसो पती, भाग्यवन दमदुतां, सांत थॉमास, पेद्रो आनी पावलो आनी सर काळी तांकां तुका मांडावल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी, आनी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळें पडोवन नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गींचे बागडे आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्त येणे बरोवच्या नत्रतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमी हांव जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशल म्हणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जे तायरा जड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवय आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. समया तुझे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरणेच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाळटा, सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका वगडाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका वगडाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. आमचे जिणे तुजे सुदेणे, इतच नाही आम्ही तुझे विणे. आमचे जिणे तुजे सुदेणे, इतच नाही आम्ही तुझे विणे. अर्गा तुका ओगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका ओगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाळटा, सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा.
अर्गा तुका होळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाप्पा पळय नासतना भावार्थ धरतात ती सुभागी म्हणून तुझ्या पुतान आमकां सांगून दवरना. आमी घेतल्या त्या क्रिस्त प्रसादांत आमच्या पासून मनीस मरून पुनः जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगात आमी सवल्यान म्हणून भावार्थांत ओळखून आमी तुका दिन वाचता. भाग्यवंत तमासाच्या विनवणेन आमचे दिसपट्ट्या जिणेंत आमचो भावार्थ खरो कर म्हूण करण्यांनी दाखोवंक आमकां बोळ दी म्हणून आमी तुजे लागीं कळतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांव. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आनी पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता भाव भयणीनो. वसा प्रजाचे शीस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा. कावत्या कळसां दुर्बळ जिणेंत शुभ वार्ते साक्षी जाया. प्रजाचे शीस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा. कावत्या कळसां दुर्बळ जिणेंत शुभ वार्ते साक्षी जाया. धाडटा तुमकां शेतां मोच्या वावराक तुमी तयार जावा. सेला बांद्रा शेळया मोजा मोगान तुमी पावया. ओसा प्रजाचे शीस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा. कावत्या काळजां दुर्बळ जिणेंत शुभ वार्ते साक्षी जाया. मोगाळ पुरता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. भगवान कुसाचें करुवें वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्राचे नांवे आमेन.